नमस्कार येवकार वाडुडेत सुयश गावणेकार मुक्तीसाठी वर्ष उद्याने सगळेच टुरिस्ट गोंयकार सरकार ना पुलिसांचो धाक ना सरकाराचो धरबांद सर्वत्र सगळो स्वैराचार स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर गोंयकार फुलतली गांजाची पोरसां मोठक्याक सरकारी येवकार 2 दिसांचे इस्पितळ थलायवाचे जिवार नाका तें राजकारण सोडून दिलो विचार गांवां शारांनी पायपलायन नळ मात सुक्यार मुख्यमंत्री म्हणटा 15 जानेर घरांनी धार सविस्तर खबरां दी हेडलायन्स नव्या वर्साक सगळे कडच्यो देशी विदेशी टुरिस्टांच्यो झुंड्यो गोंयांत मास्क ना डिस्टन्सिंग ना कोविडाचें कोंत ना जोडीचेर दोळो सरकारान सोडला सदळ गो गोवा गोंय गोंयांत वैजकी उपेगाक म्हूण कॅनबी लागवडीचो प्लान फायल मूव मुख्यमंत्री म्हणटा निर्णय अजून ना विजयाची शिटकावणी कायदो मंत्री म्हणटा वखदाचे लागवडीक हरकत कसली सरकार पक्ष स्वता चलोवंक सोदता मोटको विजयाचो आरोप ताबो घेवंक उत्तर गोंयचो मोटको वडयला बंद दक्षिण गोंयांत मात चालू नवें वर्स नवें वेसन यूके युरोपांतल्या नव्या म्युटंट कोरोनाच्या 6 यूके रिटर्न प्रवाशाच्यो केशी भारतांत 3 बेंगलुरू 1 हैदराबाद 1 केस पुण्याच्या लॅबांत मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयचे रिपोर्ट येवचे आसात दुयेंत पडले उपरांत थलायवा रजनीचो राजकी बेत रद्द राजकी पक्ष काडचो ना राजकारणांत देंवचो ना भलायकेचें रजाव देवाचें शिनाल फॅन्सांची माफी मागून रजनीचें ट्वीट कॉलेजीचे निमाण्या वर्साची 12वीची परीक्षाय विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष हजेरेंतूच मुख्यमंत्री म्हणटा 12वी निमाण्या वर्स महत्वाचें फुडार थारावपी ऑफलायनच योग्य आणि उदकाचे प्रश्न 15 जानेर मेरेन तडीक लायता मुख्यमंत्र्याचें उतर मतदारसंघाप्रमाण उदका पुरवणीचो 8 दिसांत मागलो रिपोर्ट चुकीची म्हायती दितले इंजिनियरांचेर बडी नवो कोरोना एकी कडेन गोंयचे टुरिस्ट वेगळ्याच विश्वांत देश विदेशी टुरिस्टांची दर्या देगांनी घे म्हूण गर्दी मास्क ना डिस्टन्सिंग ना कोविडाचो धाक ना पुलीस सरकारी यंत्रणेन सोडला सदळ इयर एंडाचे जोडीचेर दोळो चडशा राज्यांनी न्यू इयर पार्टीचेर निर्बंध महाराष्ट्र कर्नाटकांत नायट कर्फ्यू टुरिस्टांच्या चोम्यांनी गोंयची वाट धरल्या गोंयांत रान मेकळें इयर एंड सेलिब्रेशनाक हे फावट डेस्टिनेशन गोवा वेगवेगळ्यो सुवाती आणि राज्यांतल्यान दाबोळे फ्लायटी वाडटात पॅसेंजर फ्लो मोठ्या प्रमाणात वाढला म्हणून एअरपोर्ट डायरेक्टर सांगता मोर दॅन 11,000 इनकमिंग पैसेंजर्स अँड मोर दॅन 11,000 आउटगोइंग पैसेंजर्स टुडे अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम नंबर ऑफ पैसेंजर्स हू आर गोइंग टू कम बिकॉज फेस्टिविटी इज ऑन and at the airport we have decorated it for the Christmas, we are going to decorate it for the New Year also, and people are waiting to come to Goa as a matter of fact. So flights are increasing, flights will continue to increase, and I think domestic tourists will be contributing a good chunk as far as economy of the state is concerned through their visits and through tourism. But new sectors like Jaipur, Nagpur, this corona has given something positive also. The sectors which were not connected earlier are getting connected now. But new sectors have been added up by the different airlines and they'll be continued to be added up. And air bubble arrangement now up till March, Air Arabia has taken slots from us in the air bubble. So we have approved that in the air bubble. And except UK, the flights which are coming from Middle East, they are operating.
सरकार पक्ष स्वता मोटको चलोवंक सोदता ते खातीर उत्तर गोंयांतलो खंय मोटको बंद केला, दक्षिणेत मात चालू. मटक्या वेल्यान मिटिंगोय जाल्यात म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाचो दावो. नव्या वर्सा नवो मोटको हाडून लोकांक खंय व्यसनाक लावपाचो प्लान. स्वयंपूर्णतेच्या नांवान सरकार नाका नाका तें चलयता. गोंयकारांच्या बऱ्याचें खंय कितें तरी करात. आनी म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा की चालू जो मोडको आहा तो बंद करून एक नवो मोडको सुरवात करपाक ह्या रुलींग पार्टीन एक स्टेप मारला. मिटींग पसून जाल्ली आहा ऑलरेडी. आनीक नवो मोडको ह्या जे सरकार गोंयांत चलयता तो पक्ष बॅकींग करून एक नवो मोडको हाडून नवी वेसनां हाडून नवें गोंय कशें काबार करूंक सोदता तो प्लॅन तांणी ऑलरेडी सेकंड गियरान घाल्लो आहा. आतां ह्या इश्यूचेर खंयची फायल मूव जावची ना. आमी हें एलिगेशन करता, फाल्यां प्रूफ मागलें जाल्यार हांव इतलेंच सांगूंक शकता की मेन मनीस जे कोण आसा ते धंद्यान ते येवन मुख्यमंत्र्याक मेळून गेले ऑलरेडी. फायलीचेर नोटींग आसचें ना पूण मिटींग जाल्ली आहा. आनी फर्स्ट स्टेप म्हणून नॉर्थ गोंयान मोडको बंद केला. सावथ गोंयान मोडको चालू आहा. तो केन्ना बंद जातलो कोणाक खबर. पूण नव्या वर्साक सरकार नवो मोडको गोंया हाडूंक सोदता जो तांचो मोडको, स्वयंपूर्ण मोडको ह्या सरकाराचो. हो प्लॅन म्हाका कळिल्लो आहा आनी हांव लोकां कडेन हो उघड करूंक सोदता. सरकारान स्वयंपूर्ण करपाक आनी आत्मनिर्भर करपाक गोंयकारांक मातशें कितें बरें प्लॅन हाडचें. गोंयांत वैजकी उपेगाक म्हूण कॅनबी लागवडीचो प्लान फायल मूव जाल्या हें मुख्यमंत्र्यानय मान्य केलां. मात निर्णय खंय जावना. विजयाक ह्या कायरोळ्यांचेर दुबाव. फायल मूव जाली म्हणजे हेतू स्पश्ट. हो ड्रग वखदा पुरतो उरतलो काय ताचें आनी कितें जातलें. सरकाराचो कंट्रोल उरतलो काय म्हूण शिटकावणी. कायदो मंत्री म्हणटा वखदा खातीर लागवडीक हरकत कसली. प्रमोद सावंत सरकार गांजाची लागवड ऑफिशियल करूंक सोदता म्हूण विजय सरदेसायान प्रुडंटाच्या हेडॉनात आरोप केल्लो. प्रुडंटान ताचेर मुख्यमंत्र्याक गाठलो. सीएम म्हणटा फायल मूव जाल्या हें खरें, निर्णय अजून ना. म्हाका सांग खंयचे तरी प्रपोजल फायली मूव जाले म्हणून कितें हें जाता. काल विजय सरदेसायान ओपन तशें सांगलां की फायल मूव जाल्या ऑलरेडी. अरे म्हाका सांग खंयचे तरी एखादो प्रपोजल कितें तरी आयलो म्हणून फायलीचेर मॅटर फुडें जाता. गव्हर्मेंट डिसिजन घेतलें जाल्यार गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक जाय. फायलींनी खंयचो एखादो मूव जाले हाचो अर्थ जाता अशें न्ही. जायत्यो गजाली जायत आसता. सरकाराची दाखय लिपय चल्ल्या म्हूण विजयाक दुबाव. आतां फायल मूव केल्ली म्हणल्यार डिसिजन जावं ना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. पूण अर्थ कितें जाता. फायल मूव केल्ली म्हणल्यार इंटेन्शन तुजें आशिल्लें. हेंच हांव म्हणटा. एक अलर्ट ओपोजिशन जर आसलें जाल्यार अलर्ट ओपोजिशन्स ह्यो प्रमोद सावंत सरकाराच्यो नाडबुद्द्यो एक्सपोज करूंक शकता. आतां कॅनबीस कल्टिवेशन जर गोंयांत जालें जाल्यार ताजे बरोबर लॉ एंड ऑर्डर क्रायसीस जातली. ती सरकार कशें हँडल करतली. म्हळ्यार कॅनबीस कल्टिवेशन हें मेडिसिनल पर्पजाक आसतलें. वॉच डॉग कोण आसतलो आनी वॉच डॉग जर हफ्त्याक घेवन तें लिकेज करपाक लागलो म्हळ्यार सगळ्या भुरग्यांक आमच्या मेरुवानाक एक्सेस दिवपाक लागलो फक्त हांचे पयशे बॉल्सांत भरतात म्हणून जाल्यार सरकार हाजेर कितें करतलो. फायल कायदो खात्या कडेन लिगल वेटिंगाक मूव केल्ल्यान प्रुडंटान कायदो मंत्री निलेश काब्रालाक गाठलो. Morphine is used from opium, so that also should be banned. So it is not that actually we should see what is good. Official plantation जे demarcate केल्ले आसा आणि official plantation भितर हे रोयला आणि एका जर नियंत्रण दवरले there are a lot of things that we can do. We can do a lot of I am not saying that government mechanism is 100% foolproof. We can work on the systems which we can take input from people. But just because people are going to be used, this plant is being used आणि कितें करता means you cannot stop medical treatment of a particular person where today it is shown medically it is proven that it gets cured, it has given cure to pancreatic cancer type of patients where they were told there was no hope. There are people who have recovered after taking this treatment. So why should we be away from it? Is what my feeling.
सांज मेरेन कायदो खात्यान गांजाच्या लागवडीक तत्वता मान्यताय दिली म्हूण खबर. प्रस्ताव फुडें मंत्रिमंडळा मुखार येवपाचो आसा. UK युरोपांत सापडिल्ले नवे म्युटंट कोरोनाच्यो 6 UK रिटर्न केशी भारतांत सापडल्यो. 3 बेंगलुरू, 1 हैदराबाद, 1 केस पुण्यात सापडल्या. गोंयांत हालींच आयिल्ले 979 UK रिटर्नींतले 16 कोरोना पॉझिटिव्ह सापडिल्ले. सगळ्यांची सॅम्पलां म्युटंट कोरोना टेस्टीक पुण्यात धाडिल्लीं. मुख्यमंत्री सांगता गोंयचे रिपोर्ट खंय अजून आयिल्ले ना. आणि सीएम सर काल राती ते युकेचे जे कोरोना व्हायरस ते टेस्टेड झाले त्यांचा रिपोर्ट येवपा आसलो तो कितें जालो? पेंडिंग आसा अजूनही येवना. ओके. दुयेंत पडले उपरांत थलायवा रजनीचो राजकी बेत रद्द. राजकी पक्ष काडचो ना, राजकारणांत देवना म्हूण रजनीचे फॅन्सांची माफी मागून ट्वीट. भलायकेचें रजाव. भलायकी इबाडली तें खंय देवाचें ताका शिनाल. 2 दीस हॉस्पिटलांत काडल्या उपरांत ताका 1 सप्तक सुसेग सांगला. 31 डिसेंबराक घोशणा करून रजनी डिसेंबरांत राजकी पक्ष लॉन्च करपाचो आशिल्लो. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. कॉलेजीचे निमाण्या वर्साची परीक्षा प्रत्यक्ष हजेरीन ऑफलायन जातलीच. तेच प्रमाण 12वेच्यो परीक्षाय ऑफलायनूच म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. कोविडांत ऑनलायन क्लासी घेवपाचें सरकाराचें धोरण. मात निमाणें वर्स 12वेच्यो परीक्षा सामक्यो म्हत्वाच्यो, फुडार थारावपाच्यो. ताका लागून ह्यो परीक्षा खंय विद्यार्थ्याचे प्रत्यक्ष हजेरेतूच घेवपाचें थारलां. हय, कितें 12वेच्यो परीक्षा बोर्डाच्यो परीक्षा फाटले फावटी ज्यो 10वी 12वेच्यो परीक्षा आहा पळय न्ही त्यो तश्योच जातल्यो. रुटीन एग्जाम जाता तशी जातली. बरोबर आसा, ती तशीच जातली. इवन दो बाकीच्यो सगळ्यो एग्जामी सुद्दां ज्यो आहा पळय न्ही रे कॉलेज लेवलाच्यो आनी ज्यो आतां युनिवर्सिटीन सुद्दां ऑफलायन घेवपाचें डिसिजन घेतलां. इट इज अ फायनल डिसिजन, ऑफलायनूच जातलें. झेडपी वेंचणुकेंत विरोधकांक वावुरलो म्हूण बीजेपीचो आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकाराचेर केल्ल्या आरोपाची बीजेपीन खर दखल घेतल्या. मांद्रेचे बीजेपी मंडळाक कारणां दाखय नोटीस काडून पक्षाचे कचेरेंत आपोवन हाडले. पक्षश्रेश्ठींक बायपास करून कितेंय उलोवं नाकात म्हूण तंबी. असलो प्रकार परत करचे ना म्हूण वोदोवन घेतला म्हूण प्रदेश अध्यक्ष सांगता. बीजेपीक जी लोकसभा इलेक्शनाक मतां पडली आनी बाय इलेक्शनाक पडली हातूंत खूब फरक आसा. 4128 मतांचो फरक आसा म्हणटा. तोय फरक खंय म्हज्या मुळे जालो. आतां त्या वेळचो फरक जर तुमी अभ्यास केलो जाल्यार म्हाका म्हजो एक विनंती आसा हांकां. म्हणजे 2017 तुमी घेतलेली 17,000 मतां ह्याच मनशान. मागीर पोटनिवडणुकीच्या निमित्तान सादारण 4000 मतां कमी जाल्यान ही गाडी 11-12च्या दरम्यान आसा. आणि ताच्या नंतर आता जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तान मतदारसंघातली सगळी बीजेपीची मतां काडची जी बाय इलेक्शनाक 4000 कमी जाल्यान. ताच्या नंतर जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तान आणि किमान 6 ते 7000 मतांची घसरण जाल्या. म्हणजे जो स्वयंघोषित जॉइंट किलर असलो 17,500 घेणारो त्याची गाडी सध्या खंय पावल्या ही पळोवची. म्हज्या अंदाजान ती 7,000च्या दरम्यान आसा म्हणून. झेडपी वेंचणुकेत पडिल्ल्या बीजेपी उमेदवारांक पार्सेकाराची जाप. सोपटेन आपल्याक जाय त्यांची कमिटी केली. आपली मदत जायशी ताका दिसली ना. लोकांनी खंय सदविकान मतां मारल्यात. एक म्हणजे निवडणुकीत म्हजें मत कोणाक दिलें हे सांगप नासता लोकशाही. हे आसा ह्या इलेक्शनाक ताका जर जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत म्हजी मदत जाय आसली. ताका जर आपली आत्मप्रौढी आणि आत्मविश्वास जर जास्त आसा जाल्यार गरज ना. म्हजी गरज आसली जाल्यार म्हजे कडेन केन्ना तरी येवंक जावो आसलो. तेंचे उमेदवार ठरयता आसतना तेंची नांवां ठरयता आसतना कन्सल्टेशन जावंक जाय आसलें. त्यामुळे तुमी अशें दुखयत गेले. अशें दुखयत वयता आसतना खंयच्यो अपेक्षा करतात. बरें आमकां खंय तुमी इन्क्लूडूय करूंक ना. हांव प्रदेश स्तराचेर म्हाका हांव सगळ्या गोश्टींनी आसता. पूण मतदारसंघ म्हणून
तुका जाय ती तुवें कमिटी केली, तुका जाय तो अध्यक्ष, तुका जाय ते मोर्चा प्रमुख, ओके ठीक आसा, आमकां ही 5 वर्सां काडपाचीच आसा, त्या भुमिकेतसून हांव रावलो. त्यामुळे आजच्यान हांव नाक कित्याक बसतलो, सदसद विवेक बुद्धी स्मरून प्रत्येकान आपापल्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येकान सदसद विवेक बुद्धीक स्मरून काम केल्लें आसतालें. हारल्यानंतर तांकां दुख्ख आसा, पण ते दुख्ख हे अशा प्रकारे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन व्यक्त करपाचें किंवा दुसऱ्याचेर आरोप करपाचो अधिकार कोणाक ना. इंडिव्हिज्युअली आरोप केल्यावर म्हजें कांय म्हणणें ना, पण पार्टीच्या बॅनराचेर एखाद्यान जर आरोप करप तो चुकीचो आसा. ताका लागून तांकां हांगा आफोवन घेतिल्लें हांवें. जितले जे 2 उमेदवार प्लस पार्टीचे 2 महिला कार्यकर्त्या आनी 2 आमचो मंडळ अध्यक्ष आनी एक युवा कार्यकर्ता, ते सगळे जाणां हांगा आयले. हांवें तांकां सगळें सांगलें की दीस इज युअर रॉंग. तेंच्यांनी तें एक्सेप्ट केलें आनी तेंच्यांनी सांगलें की हाच्या फुडें अशा तरेची चूक तेंचे कडच्यान जावची ना. तांकां सांगिल्लें आसा की अशे आरोप तुमकां करपाचो अधिकार ना. तुमचें एखादें तेंचें म्हणणें आशिल्लें की लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे ते निवडून आयिल्ले उमेदवारा बरोबर तेंचो फोटो आसा, खंयच्या तरी देवळान जात्रेक गेले म्हणून. आमी प्रत्येक निवडणूक जातकच त्या मतदारसंघात जिखले आसत सुद्दां जाल्यार तें विश्लेशण करतात. आतां त्या संदर्भांतलें सुद्दां प्रत्येक मतदारसंघातल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांक आमी आपयतले आनी त्या संदर्भांतली योग्य ती माहिती सगळ्या कडच्यान आमी घेतली. प्रत्येक मतदारसंघातले 10-12 जे प्रमुख कार्यकर्ते आसात तांचे बरोबर आमी बसतात. येणाऱ्या दिसांनी ते आमी करपाचे आसात. तातूंत मांद्रे मतदारसंघय आयलो आनी ताका लागून त्या वेळाचेर तेंचें जें कितें म्हणणें आसा ते पार्टी समोर तेंच्यांनी सांगचें, कांय प्रॉब्लेम ना. गोंयकाराच्या उदकाचे धगचपाटे 15 जानेर मेरेन सुट्टले म्हणून मुख्यमंत्र्याचें उतर. वता वता थंय लोक उदकाक लागून मोर्चा काडूंक लागिल्ल्यान PWDच्या उच्चाधिकार समितीची ताणें बसका घेतली. मतदारसंघा प्रमाण उदका पुरवणेचो रिपोर्ट 8 दिसां भितर मागला. कांय ऑफिसर खंय सारकें काम करिनात. चुकीचो रिपोर्ट दिल्यार त्या इंजिनियरांचेर बडी. अलॉंग विथ सगळे एक्झिक्युटीव इंजिनियर सगळ्या डिव्हिजनचे गोंयांतल्या पुराय उदकाच्या समस्येचेर पुराय चर्चा जाली, ताजेर पुराय डिस्कशन्स जाले आनी तांकां प्रॉब्लेम कितें कितें आसा हें समजून घेतलें. आनी जेणे करून म्हणजे प्रत्येक कडेन 3 MLD 4 MLD हो शॉर्टफॉल आसा. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल म्हापसा 15 MLD जाय जाल्यार ताका 12 MLD उदक मेळटा, ताका 3 MLD मेळ्ळ्या शिवाय तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना. आयज एक डिटेलान सगळ्या काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत आमचे 19 कडेन आमची जे पंपींग स्टेशन्स आसा, प्युरिफिकेशन प्लांट आसा, ताज्या भायर रुरल स्किम्स आसा, ह्यो सगळ्या स्किमीचेर इन डिटेलान डिस्कशन जालें. त्या डिव्हिजनांतल्या SE, EE आनी AE हांकां सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तांच्यांनी हे शॉर्टफॉल्स कित्याक आसा आनी कशा पद्दतीन आमी तो शॉर्टफॉल भरून काडपाक शकतले. एक 2-3 कडेन नवीन किंवा रुरल स्कीम तयार करून हो शॉर्टफॉल भरून काडप आनी फुडल्या 15-20 दिसां भितर सगळी कडलो जो वॉटर शॉर्टेज आसा पळय न्ही ती कमी करपाचो प्रयत्न केला. 8 दिसाच्या भितर ते कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आपलो प्लॅन रेडी करून म्हाका सबमीट करपाचें आसा. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली. बाणावले पेरोडे वाड्यार उदका पुरवण सारखी ना म्हणून आपाचो बाणावलेचो ZP हेन्झेल फर्नांडिसाचे थळाव्यां बरोबर PWD आड धरणे. थळाव्यांनी खंय वर्सां फाटीं कागाळ केल्ली, विशय अजून सुटना. आमदार चर्चिलाचें लक्ष ना. चर्चिल म्हणटा ताचे कानार तरी असली कागाळ पाविल्ली ना. ZPक जिखले म्हणून आपान लोकांक पिशे करूंक भोंवचे न्ही. उदक येयना आमकां नळाक, जायत्या वर्सांनी उदक बरें ना. हांव रावताय दीस काडटाय वगैरे रावन. गेल्या वर्सा आमी आमच्या लोकांनी कंप्लेन घायल्लो की ह्या वाड्यांनी उदक पावना, प्रेशर ना. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज सेड दॅट ही वील रीच टू द लास्ट मॅन. आय होप ही कीप्स हिज वर्ड. हो आमगेलो MLA जो आहा हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो निंदलो आहा वो भोरयान कोता, कित्याक तो गव्हर्मेंटाक केस बाय केस सपोर्ट कोता. सो वो उदकाचो अळबाटांत आनी पेरोडे हिंगा ही केस तेक सुटेबल न्हू अशी. आनी तूं हे ओल्ड विलेजी जर तर तुका उदक कंटिन्यू सप्लाय दिवपाक जायना जाल्यार म्हाका दिसता तुका आनी तोंड ना लोकां जी मुखार येवपा हिंगा. आमदार चर्चिल म्हणटा हो विशय केन्ना ताच्या मेरेन आयिल्लोच ना. बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक उदक 2 वर्सां ना म्हूण हें म्हाका आसोल फोट म्हण हांव सांगूंक शकता. फोट आसोल फोट ह्या लोकांक मिसगायड केला. कितें आसता प्रॉब्लेम, एक पावटी खंय पायप फुटता म्हणटकूच उदक जेन्ना गेलें तें 2-4 जाग्यार सगल्याक आहा हिंगा न्हू तें. आम आदमी पळय म्हणटा BJPची बी टीम म्हणजे सांगपाक
जिखेल म्हूण मिस गायड करपा जायना लोकांक. बाणावले उदकाक मारामारी जाल्यार दिवचले मया चिंच भटवाडीत पायपलायन फुटून उदकाची वाट. आमचे आयज पायप हांगासर तेजी फुटून पाणी 1000 लिटरांनी व्हांवलें. अशेंच पायप पयलीं 17 तारखेक म्हणजे आयज 12 दिसांनी परत फुटलें. मजगती सुरावले एके संस्कृतीक कार्यावळीत कोळशाचेर पद म्हणलें म्हणून पुलिसांनी खंय कार्यावळ बंद उडयली. आपान इशू केला. आमी स्टेजीचेर खूब भाशेची कांतरां म्हणटात. एनवायरमेंट लास्ट इयर वी स्पोक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स. एवरी इयर देर इज अ थीम. एंड कोलाची कित्याक कांतार म्हणची ना? आमचे तियात्रीस भाव कित्याक म्हणटा हे तियात्र कित्याक केल्ले? So if a message is being passed in a very peaceful way and a cultural way, why not? 50 जण लोक एक सेलिब्रेशन करपाक एक एक्टिविटी एक करपाक 27 तारखेक गांवांत एकठांय जातात आनी कितें म्हणल्यार हो गव्हर्नमेंट हो सरकार पुलिसेक धाडटा 150 पुलिसेक धाडटा. व्हडली गोश्ट म्हणटा ती जो लोकल MLA आहा इतली लोकांनी ताका थिंग वोट मारला आनी ते दिसा हो मनीस MLA आनी तेजे जे ZP कॅन्डिडेट वान्या ती दोगांयच नाच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. CSR सकयल SBI आनी गोमंतक लोकसेवा ट्रस्टाक व्हॅन आनी गरजेच्यो वस्तू भेट दिल्यो. SBI बँकिंगा बरोबर गोंयकारांच्या गरजेचीय जाणीव दवरता म्हूण बँक सांगता. SBI कोविडाच्या महामारींतय सरकाराक व्हेंटिलेटर आनी गरजेच्या सामान पुरवणेन मजत केल्या म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. in the state. And during the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana campaign, the SBI has opened the maximum accounts. During the COVID pandemic, the SBI has supported the state efforts by donating the ventilator, PPE kits, the shields, water bottles, dry rations, the state functionaries and the common man. The SBI has also taken a lot of efforts in the revival of the economy and by lending the small borrowers to the farmers, dairies and the fishermen too. The SBI has supported the more than 2,500 self-help groups by providing the basic finance. And the lending resulted into the empowerment of the women. In addition to these efforts, the SBI is undertaking the CSR activity to help in the state. And now especially under the CSR activity, they are helping for the Gomantak Lok Seva Trust, which is established in 1989. Commercial banking, we do some social activity also, like you have seen in the COVID time also, bank has given some funds for the PM Care Fund, as well as a lot of activities were undertaken at the branches level here. Today we have donated this van as well as computer, fans, sewing machine to a society which are helping. The society name is Gomantak Lok Seva Society, where we have donated them a van which will help they are actually helping the helpless ladies. They are giving them shelter, limitation to those ladies, and this van will help them in carrying those ladies to the city or for any other activity, as well as for vocational training also, the sewing machines, and it will also improve their daily life also by having fans and wall clock. इयर एंडाक गोंयभर खरेदीची धूम. दिवचले वेगवेगळे फर्निचर, घरगुती सामान, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक सामानाची कंज्युमर शॉपी भरल्या. देशभरांतल्या विक्रेत्यांनी स्टॉल घाल्यात. लोकांक एकेच सुवातेर बरेपैकी व्हरायटी मेळूंक लागिल्ल्यान प्रदर्शनाक खंय बरो प्रतिसाद मेळटा. 3 जानेर मेरेन सकाळी 11 ते रातचे 9 मेरेन ही शॉपी उक्ती आसतली. रिजर्वेशन लायला कोविडाच्या मागीर आफ्टर कोविडाच्या फर्स्ट टायम स्टार्ट केले पिक्चर आफ्टर लॉंग टायम. हे एग्जिबिशन आमचे
23 डिसेंबर स्टार्ट आसा, 3 जानेवारी पर्यंत आसतलें. आनी आमकां टायमींग आसा एग्जिबिशनाचो सकाळी 11 ते रातचे 9 पर्यंत. आनी हांगा डिफरंट वेरायटीज ऑफ स्टॉल्स आसा, मोर दॅन 100 अबाव स्टॉल्स आसा. फर्निचर, कार्पेट्स, मागीर किड्स वेअर, भुरग्यांक खेळपा खातीर, क्रॉकरी. सारनपूरचे हँडीक्राफ्ट आसा, फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस केल्ले आसा सारनपूर हँडीक्राफ्ट. डिफरंट वेरायटीज ऑफ हँडीक्राफ्ट आनी स्टॉल आसा. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता हांगा येवचें. आनी आज गोंयभर दत्त जयंती मोठ्या भक्तिभावान मनयली. ब्रह्मा विष्णू महेशाची एकरूप त्रिमूर्ती दत्तात्रेयाची जल्मतीथ मार्गशीर्ष म्हयन्याचे पुनवेक येता. पळयात साखळे ताळगांवाची चिंचोळ्या, म्हापशां दत्तवाडीचे दत्त जल्माचे सुवाळे. वर्सान वर्स ही दत्त जयंती व्हडल्या प्रमाणान साजरी केली वता. पूण अंदू आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, बिकॉज ऑफ दीस पेंडेमीक लोकांक परतुवचे पडले, गेटी लॉक करचे पडल्यो. लोक समजतले बी लोकांच्याच हिता खातीर केले की हो कोरोना फैलूचो न्हय म्हणून. हातूंत कितें आमची चुकप माग जाल्यार लोकांचें मन दुखावलां ताका आमकां दत्त महाराजान माफ करचो. आनी हे जगाक ह्या कोरोना पासून बेगीनच्या बेगीन मुक्त करून ह्यो देवस्थानाच्यो ज्यो सेवा आसा गोंयांत, दत्त महाराजाचीच आनी सगळ्या बाकीच्या देवळाची सुद्दां ती उमेदीन आनी भरभराटीन करून घेवची. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, ॲप, टाटा स्कायचो ॲप, जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.